बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीच्या बापा, हांव तुका आर्गां दिता, दिनवास दिता आनी तुजी वाखाणी करता, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कश्टा मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां, पेस्त, पिडा, त्रास, कश्ट, खोटेपण, अनभावार्थीपण आनी गरीबसाण पयस केली. देखून स्वर्गीच्या बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनी सांबाळून दवरलो. देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातक करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापां, मिलाग्र्यो आनीक विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या, म्हाका कृपा दी, बोळ दी तुजी खबर परगोडूंक आनीक सगळीं उतरां तुजीं उतरां करतीं आयकोन लोक आपलें जिवीत बदलून पवित्र जावंक पावूंक आनीक जेजूचो वावर नेटान फुडें व्हरोंक. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें करतां तुका, म्हाका कृपा दी, बोळ दी तुजी खबर परगोडूंक. आमेन. पवित्र आत्म्या, जो हो व्हिडिओ लोक दुसऱ्यांक धाडटा, तांकां सदांकाल कृपा दी, हो व्हिडिओ धाडूंक तांकां हुस्को दी आनीक तांचीं सगळीं कामां फुडें वचोन तूं करून तांकां दी आनीक तांचीं दुयेंसां सगळीं बरीं कर. आमेन. आयज जावन आहा 11 तारीख जानेराची 2021. हांव सजमोतां देवाचे भाशेन ज्या लोकांनी व्हिडिओ आयकलो तीं पवित्र जालीं म्हणून आनीक जेजूचो वावर नेटान फुडें व्हरतात म्हणून. आमेन. आयज आमी जॉन 11 वर्स 1 कॉमेंट्स करुया. बेतानियाचो लाजार नांवाचो कोण एकलो मनीस पिडेंत आसलो. मारिया आनीक तिची भयण मार्ता त्याच गांवच्यो आसल्यो. सोम्याक पोरमोळीत तेलान माखलो आनीक ताचे पांय आपल्या केंसांनी पुंजले. ती मार्ता तिचो भाव लाजार बरो नासलो. देखून भयणींनी जेजूक सांगून धाडलें, सोम्या, तुजो इश्ट बरो ना. ही खबर आयकून जेजून म्हणलें, ये पिडेन तो मरचो ना. ती देवाचे मोहिमे खातीर आयल्या. तिचे वरवीं देवाच्या पुताकूय मोहिमा मेळटली. मार्ता तिची भयण मारिया आनीक लाजार हांचो जेजू मोग करी. तरी पूण तो बरो ना म्हूण जेजू खबर पावली तेन्ना आसलो तेजे सुवातेर जेजू आनीक 2 दीस रावलो. त्या उपरांत जेजून शिसांक म्हणलें, आतां हिंगा बेतनी ह्या गांवांत एक फामील, 2 भयण्यो, एक भाव. जेजू गेली. जेजूचो इश्ट आसलो कोण लाजार म्हणटाय तो, आनीक तो बरो नासलो. तर मार्ता आनी तेगे मारियान दोनी भयणांनी जेजूक सांगोंक धाडलें की जेजू दुसरी गांवां आसलो आनीक जेजूक सांगोंक धाडलें, तुगेलो फ्रेंड बरो ना, मातशें घरा यो. कित्याक जेजूचेर तेंगेलो भावार्थ आसलो की जेजू दुयेंसां सगळीं बरीं करता. सगलो पिडेंत आसलेलो लोक, रोगांतलो लोक बरो जाताच. हें तांकां बेस बरी खबर आसलोली. तर आतां जेजूक ही खबर मेळटा आनीक जेजू आसलोलो ते सुवातेर 2 दीस आनीक रावता. तर जेजू आतां 2 दीस आपल्यागेलें काम पड्या कार्य आसलोलें तें कोत्ता, सोडून धांवन येवंक ना. तर ही त्या उपरांत ताणें शिसांक म्हणलें जेजून, आनीक एक पावट जुदेयांत वचूया. परतून आतां या म्हणटा जेजू. कित्याक जेजून ही खबर आयकिल्या. तो जेजू म्हणटा आतां शिसां म्हणटा, चल या, परतून या. शिसांनी जाबाब दिलो, गुरुजी, निकतेच पोरयान जुदेव तुका फातरावंक करताले आनीक तूं परत थंय वेताय. तर जेजू हे सारकें एटॅक करपा सारकें मांडो ना हाय. तर शिश म्हणटा, परतून तूं कित्याक वयता थिंगा त्या फातरांनी
तुका जीत मारपा सोदताय. जेजून परतीपाळ केलो. एका दिसा 12 तास आसात की ना. दिसाची चलतात तांचे पांय आदोल नात. कित्याक ती ह्या संवसाराचो उजवाड पळयतात. पूण कोण रातचीं चलता जाल्यार तांचे पांय आडोळटात, कित्याक तांकां उजवाड ना. अशें उलोवन जातूच ताणें शिसांक म्हणलें जेजून, आमचो इश्ट लाजार न्हिदला, पूण हांव ताका उठोवंक वेतां. शिसांनी जेजूक सांगलें, सुमया तो न्हिदला जाल्यार बरो जातलो. जेजून ताच्या मरणाची खबर केल्ली, पूण तो न्हिदेच्या विसवाची खबर सांगतालो म्हूण तांकां दिसलें. तेन्ना जेजून तांकां इस्पोश्ट सांगलें, लाजार मेलो, आनीक हांव थंय नासलो म्हूण तुमचे पासत खुशाल जाता. कित्याक आतां तुमचो भावाट घोट जातलो. पूण चल या, ताचेशी वचूया. आतां जेजू हिंगा मुद्दम 2 दीस आनीक सुबेज रावलो. तर आतां ही पळय खबर आहा ती जेजू शिसांक सांगतालो, लाजार न्हिदोला, चल आमी ताका उठाया. पूण तांकां सोलें तो घोडये दुयेंत जाला, रेस्ट घेता आसतलो, जातलो, उठ्ठलो, बरो जातलो. मागीर जेजून तांकां सांगिल्लें तो मेलो, आनीक हांव थंय नासलो म्हूण तुमच्या पासत खुशाल जाता. तर जेजू मुद्दम हिंगा 2 दीस रावलो. कित्याक जरी तर जेजू रोखडो धांवलोलो, घोडये तो मोत्तां घोडये त्याच दिसा घोडये ना दुसऱ्या दिसा घोडये पावत आसलो. आनीक लोक म्हणपाचो हो सगलो ड्रामा चल्ला, आमकां कोणाक खबर ना देखून की लाजार मेलो म्हणून. गांवांत देखून सगळे गांवांक देखून खबर पावोंक ना. तेदो कितें आतां मोबायल वॉट्सॅप आहाय, एक कोण हिंगा मोत्ता रोखडी खबर UK सावन गोंय पावता, नाजाल्यार गोंय सावन हिंगा पावता UK. एक मिनट देखूं नाका. हॉस्पिटलान कितें ट्रिटमेंट जाता, कितू सोर लायल्याय आनी कितू इंजेक्शन मारलें ती देखून खबर हिंगा मिनटाक लोकांक अपडेट कोता. हिंगसान नाजाल्यार थिंगसान हुंयसान. कितलो पयस आस तूं, 4000 किलोमिटर आसूं नाजाल्यार 6000 किलोमिटर आसूं, अमेरिका आसूं, गोंया खबर एक मिनटान पावता. पूण आदीं तशें नासलोलें. आदीं चलोन वचोन खबर दिवपा पडटाली, नाजाल्यार गाडवाचेर, नाजाल्यार कोणाक घोडे आसलोले जाल्यार घोडे राजांकूय आसले आसतले. आतांचे प्लेन म्हळ्यार तेन्नाचे घोडे. आतां तुमी जाणाय गोंया कितू लोकांको प्लेन आहाय ते, कोणा कडेन नाय. तर हे भाशेन आदीं संवसार चलतालो. तर एक गांवां सावन दुसरे गांव खबर पावपाक जायतो वगत लागतालो. तर एक दिसान खबर पावलो जाल्यार आनीक एक दिसान तो लाजार बरो जालोलो, मरनांतलो, तर मेलोलो, जीत तर केलोलो घरा आसतना पुचिनी फुडें. तर लोक म्हणपाचे हेणें हें फकाण केलां, हे दोगो इश्ट जेजू आनी लाजार इश्ट मेळोन ही सगळीं लोकांक धोंगीपणां फटोवपाचें काम कोताय म्हणून हे कोण चड करून हे जेजू फातरापा भोंवताय ते जिदेव म्हणटच हे सगळे ज्यूस तेंगेले पाद्री, आनीक पाद्रीन पण कोणाक जेजू हाटल्यान लायले दवरपाक ते मनीस चामच्या बडवा म्हणटाय ते तेंगेले ज्यूस पाद्री गेले. तर हेका लागून जेजू मुद्दम 2 दीस रावलो. कित्याक लोकां गेलो भावाट सारको ओकोंड आनीक घट करपाक. तर जेजू हिंगा वयर कितें म्हणटा 9 हितू वेर्सांत जेजून परतीपाळ केलो. एका दिसाक 12 तास आसात की ना. दिसाची चलतात तांचे पांय आडोल नात. तर जेजू हिंगा कितें म्हणटा, जो मनीस सोत्तान चलता, पवित्र आत्मो, होली स्पिरीट तेजे भितर आहा म्हणटच तो पवित्र आहा. एक पूण पातक कोना ना म्हणून तो वोगोच पवित्र जाला म्हणून न्हिदोन रावना, पूण जेजूची खबर परगट्टा, शिकयता आनीक अजापा मिलाग्रो कोता. तर हें तर मनीस कोता जाल्यार जेजू म्हणटा त्या मनशाक केशलीची भिरांत ना.
जेजू हेंच कोतालो आनीक शिसांनी जेजूक भिवयलो, चोय जिदेव तुका मारपा रावताय आनी थिंगा वयची न्ही, पोत्तून आनी जिदेवांत आमी वयची न्ही, लाजार मेला वो कितें जाला बोर ना, आसूं सोडया तेका. तूं कित्याक हें रिस्क घेता बेश्टें? तुका हितुली पाटे तेणी फातर काडले तुजे मारपा, पूण तूं लुटींतल्यान लोकांचे लुटींतल्यान तो चड लोक तो 10, 20, 30,000 लोक हे लुटींतल्यान जेजू तेंचे भितरल्यान कोण जेजू गेले उतर मानताले तेंचे भितरल्यान जेजू कोळसोरोन वयतालो. तर आतां आनीक तूं कित्याक रिस्क घेता? पोत्तून जिदेवां कित्याक वयता तूं ते गांवांत? तर जेजूक ते भिवयताय. तर आमी जो मनीस जेजूची खबर परगोडटा तेका भिवपाची कांय खबर ना. स्वत जें बायबलाचेर बरयलोलें आहा स्वत तें आमी शिकोवपा जाय. म्हाका कसली भिरांत वता वो हांवें कोणाचेर उलयलें एश म्हणून हांवें ओगे रावपा शिरीफोणा एश कोन्न भिवोन. जेजू हिंगा सांगोता एका दिसाक 12 तास आसात की ना, दिसाचीं चलतात तांचे पांय आडोल नात, हातरां आड नाय. कित्याक तीं ह्या संवसाराचो उजवाड पळयतात. जो उजवाड म्हळ्यार कितें? तूं पवित्र आहा, पवित्र आत्मो तुजे भितर आहा, देव तुजे भितर आहा. देव बाप, पुत्र आनीक पवित्र आत्मो तुजे भितर आहा. म्हजे भितर आहा तेश कोन्न तुजे भितर येतलो जेन्ना तूं पवित्र जातलो. तर ह्या मनशाक कसलीच भिरांत दिसना, कित्याक कोणाच्यान म्हाका हात लावपाक जायना. देवागेलो प्लान शांती पावो पर्यंत जेजूचे भाशेन जेजून 3.5 वर्सां मिनिस्ट्री केली. इतली मिनिस्ट्री संवसारांत पुरो आहलोली जेजू गेली. आख्खो संवसार आतां पवित्र जाला चोय. लोक आतां मुद्दम मान नाय म्हणून सांगाय तुमी. लोक जेजूचेर फोटयो आनीक सगळें वायट उलयता कित्याक ते जेजूक मान नाय. स्वत तेंकां कोडू लागोता आनीक स्वतान तेंकां जियेपाक नाका कित्याक तेंगेलें वायट सगळें सोडूंक पडटा. तेंगेले पडे ते कितें टॅररिजम कोताय वो कोण हातरां नमस्कार कोताय ज्यूस चोयाय तुमी तकली माताय थिंगा इज्रायला वचोन. व्हिडिओचेर चोया युट्यूबाचेर. तर हीं सगळीं नाटकां कोन्न तेंकां पातकांत रावलोले जाय. हीं सगळीं वयलीं नाटकां करून तेंकां मेकळे जावपा जाय, पूण पातक सोडपाक नाका. जरी तो सगळो लोक तर जेजूगेली तर खबर मानलोलो जाल्यार आख्खो संवसार पवित्र जावपाचो आनीक देवागेली येवजण सगळ्या लोकांक स्वर्गार व्हरपाची, ती शांती पावपाची. तर जेजू म्हणटा हिंगा तुगेलो टायम येयल्या बरोबर देवाचें कार्य तुगेल्या जिवितांत पळय तुवें करपाचें आहलोलें तें केल्या बरोबर तुका मरण फावो ना. कितको न्हू जेजूचें काम कार्य देवागेलें कार्य म्हळ्यार आमकां जेजून सांगिल्लें तें वचात सगळ्या संवसाराक खबर परगट करात, म्हजें शीस करात, तांकां शिकयात, तांचीं दुयेंसां पेस्त पिड्या सगळें पयस करात. तुमी हात दवरतलीं तांचीं दुयेंसां बरीं जातलीं. तुमी सेरपेंत्या हातीन दवरतलीं पूण तुमकां भिरांत दिसपाची ना. तुमी वायट ओतम्याक देंवचारांक धाडायतलीं आनीक ते वेतेले. एश कोन्न हें तोरी आमी कार्य कोनाय आनी हें कोन्न आसतना पळय मेलेय ते सगळे इफेरनात. सारके शुअर. हितून कसलो दुबाव ना. तुमी म्हणटाय ते एक्सिडेंटान मेले ओर ल्हानपणी मेले ओ गोळ घेवन मेले ओ रीख पिवन मेले. तें देवान तितलें तेंकां जिवितांत रचिलोलें. ह्यो सगळ्यो फकाणां ह्यो फोटयो तुमी देंवचार उलयताय तीं एश कोन्न पळय उलयताय तेंचे भितर देंवचार आहा. तुमी कातोलीक नांवाचीं, पूण कोण रातचीं चलतात जाल्यार 10 वेर्स तांचे पांय आड्डोलतात म्हण हातरां आड्डोताय कित्याक तांकां उजवाड ना. तर पळय जो मनीस कातोलीक पळय पवित्र ना जाल्यार तो हिंगा आड्डोन आड्डोन मरपाचो. वायट येवन सगळें पेस्त पिडा गोरीबसाण येवन सुण्याचे पिशाचे सुण्याचे भाशेन मरपाचो. कित्याक तांकां उजवाड ना. तुमचे भितर पवित्र आत्मो ना. उजवाड म्हळ्यार कोण? जेजून म्हळ्यार आय एम द लायट ऑफ द वर्ल्ड.
तर तूं जेजू गेल्यार सगळें कार्य कोता हांवें आतां सांगिल्लें तें कोत जाल्यार तुज्या भितर पवित्र आत्मो येता. आनीक पवित्र आत्मो येतोच तो तुका आदार कोता. हेल्पर म्हणून सांगिलां जेजून. आनीक मागीर हेल्पर तुज्या भितर येयलो. जेजून सांगिलां हांव आनीक म्हजो बापूय येवन तुज्या भितर आमचें ठिकाण करतले. तर हें पळय ठिकाण देवा गेलें 37 दिसाचो एक देव हेजें ठिकाण आमच्या भितर ना. जाल्यार तुमी सगळीं वायट आहात. आनीक त्रासान गरिबसाणीन तुमी लॉबदोन आहाय. आनीक तुमचेर मरण केदोणां येतोलें तें सांगोंक जायना. पूण म्हजे भाशेन पळय काम कोत्ता तो काम आपलें करीत रावतलो. देवाचो टायम येवपुऱ्यान. ही तुमी वायटान मेले तेंकां देवान वयले म्हूण नाकाय. ती जेजूचो वावर कोता आसतना ती मेलोली नाय. तेंकां कोणें शूट कोन्न ना बॉम्ब घालन नाजाल्यार आनी कितें कोन्न तेंकां मारलोली नाय. ती एक्सिडेंटान मेल्याय, दुयेंसान मेल्याय, एक पिन मेल्याय, गर्दीन मेल्याय. हें सगळें देंवसरा गेलें आनीक ती डायरेक्ट इफेर्ना गेलीं. तुमी मागीर तेंचे पासत ती मिसां बिसां कांय भेटोवपाच्या भानगड्या पडनाकाय. हीं सगळीं फकाणां मनशान आपल्याचें जिवीत तूं स्वर्गार वयतलो, इफेर्ना वयतलो, तुगेलो सोल घेवन तें मनशाच्या एक-एकल्याच्या हातींत आहा. आमच्यान कोणाकूय पावोवपा जायनाय. ती संवसारांत आसतना देखून आमच्यान पावोवपा जायनाय. वो आमच्यान तेंकां कन्वर्टेड करपा जायनाय. आमगेल्या रिती देखीचे आनी आमी जेजूचे भाशेन वावर कोत्ताय तें चोयन तेणी ती खुद कन्वर्टेड जातोलीं. आमच्यान धाडायन पिकोवपा ती पोपाय न्ही. एक मनशाक देवान हक्क दिला तेका जाय ते भाशेन जिवीत जियोवपाक. सिक्स्टीन जोवळो म्हणलोल्या तोमासान आपल्या वांगड्या शिसांक म्हणलें आमी वचुया ताचे बरोबर आमी मोरया. आतां हे फातरापा जुदया भोंवताय म्हणून सगळे शीस बेस बरें जाणाय. कितुले पाटी तेणी जुदेवांनी इस्रायल लोकान ज्यूस म्हणटाय ते आतां तेणी कितुले फाटी फातर काडले ते जेजूक जीत मारपाक. आनीक तो फातर चुकोन सायडी शिसाच्या तकलेचेर एक पडलो जाल्यार तोय थिंग मेलो. एक फातर पुरो मनशाक मरपाक. तुमी जाणाय डेवीड म्हणटाय तो बायबलाचे आहा चुये गोपणीन एक फातर घालून तेणें व्हडल्या जिगांत मनशां मारलो. गोपणी फातर चुयाय तुमी आनी मोठे फातर तुजे तकलेर पडप म्हळ्यार तूं मरपाकूच जावो सारकें. तर शिसान म्हणलें चल आतां जेजू या म्हणटा आनी आमी कोतले कितें. आमी आतां इतू वर्स जालीं तेच्या फाटल्यान भोंवताय. तेका आतां आमी सोडून दितले चल आमी या आनी आमी मोरया. फातर आमचेर पडलें जाल्यार आमी मरपाचें आनी आमकां आनी चान्स ना. आमकांय 12 जाणांक जेजूच्या बारबर ते फातरान मारतले सगळ्यांक. सोतरा जेजू पावलो तेन्ना लाजाराक समाधींत घाल्यार 4 दीस जाले म्हूण ताका कळ्ळें. तर आमकां कितें कळोन येता की ज्या दिसाक मार्तान आनी मेरीन खबर धाडलोली लाजार बरो ना जेजू यो आमच्या घरा यो पोत्तून तेका बरो कर खबर धाडलोली त्या दिसा घोडी जेजू मेलो. लाजार मेलो ते दीस. कित्याक वचपाक एक दिसा पूण वाट आहलो थिंगा पावपाक. आनीक आनी जेजू 2 दीस रावलो म्हणटोच 3 दीस जाले आनी येवपा आनी एक दीस 4 दीस. तर हिंगा मेलो आनीक पुरलो जाल्यार 4 दीस लागताय. 4 दीस जाले येचोय समाधींत गायल्यार 4 दीस जाले म्हूण जेजूक कळ्ळें. आतां आमी गोंयांत आमगेली पद्दती आहा मनीस मेलो जाल्यार मरण आमी दुसऱ्या दिसाक दोताय. म्हणटोच 24 वरां भितर 24 वरांच्या वयर कूड आदीं घरांत दोन आहलीं. कित्याक कूड कुसताली 24 वरां. 24 वर जालीं कूड मनशागेली बिगडोंक लागोता कुसपा लागोता मेलो मनशाची. तर हेका लागोन गोंयांत पद्दती आहा
घरांत मनीस मेलो जाल्यार बरे भाशेन आमच्यान मरण 24 वरांचे भितर करपाक जाता. रातयान तर मेलो जाल्यार सकाळीं नाजाल्यार दनपरां तेजें मरण जावपा जाय. दुसरी रात वचपा शिरीपणा. जरी तर आयज सकाळीं मेलो 10 इकरांक हाल्यां तुवें 9-10 मरण दवरपा जाय. अशें करून ही पद्दत आहा ना सायन्सान दवरपा जाता. बेगीन मेलो जाल्यार सकाळीं 9-10 मेलो जाल्यार. तर हे पद्दतीन आमी चलोन येयले कित्याक मनशागेली मनीस मेलो म्हणटच कूड बिगडोन काबार. कितू दिसांनी 24 दिसांच्या उपरांत म्हणटच एक दिसा वयर मनशागेली कूड आनीक उरना ना. दुसऱ्या दिसाक तिसऱ्या दिसाक चवथ्या दिसाक म्हळ्यार काबार. फुलोवन मोठ जातलो पोसकोट जातलो आनीक सगलो वास आनी किडे पडटले कुडीक 4 दीस म्हळ्यार. एक दुकोर तुमगे घरा मेलो जाल्यार चुये चुकोन तुमकां तर उगडास नासतना मन हूंय 2-3 दीस जाले कुसोन जाल्यार तें फुलोवन कितू मोठ जाता आनीक सारकें काळें जाता आनीक तेका मूस आनीक सगळे हें तें पडटाय हाच्या लागताय म्हाजी. तर हिंगा मेलो जाल्यार लाजार 4 दीस जाले. बेतानिया जेरुजाल्याक लागींच आसली सुमार 3 किलोमिटरांची वाट. 3 किलोमीटर. म्हळ्यार जाणाय तुमी चलोन 2-3 वरां लागतलीं म्हूण तूं. पूण हिंगा आतां हो मेल्यार लाजार मेल्यार 4 दीस जाले. आनीक जायतीं जुदेवकारां मार्ताक आनीक मारयेक तांचे भावा पासत पाचारूंक आयिल्लीं. तर मेलो म्हणटच लोकांक जेन्ना खबर मेळटा लोक मोन्ना पावना पयस आसताय आदीं न्यूजूय रोखडो मेळनाहलो कानार पडनाहलो. तर जेन्ना खबर मेळटा तेंगेलीं कामांतलीं तीं मेकळीं जालीं म्हणटच धांवोन मागीर लोक पाचारूंक वयता. 20 जेजू येता म्हूण आयकून मार्ता ताका मेळूंक गेली पूण मारिया घरांत बसून रावली. मार्तान जेजूक म्हणलें सुमया तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. आनीक अजून पर्यान तूं देवा लागीं मागशी तितलें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा. असली खबर आमी आनीक एक वेर्सान आयकिल्या येसो खबर. तो पॅरलायज जालोलो मनीस तेका हांतरुणाचेर घालन हाडटाय पॅरलायज मनशाक आनीक तो हांतरुणाचेर हाडलोलो मनीस तो जेजूक म्हणटा जेजू तुका जाय जाल्यार तुजी खुशी जाल्यार तूं म्हाका बरो कर. जेजू मागीर ताका म्हणटा उण्या भावार्थाच्या मनशांदो. तो जेजू तेंकां कित्याक म्हणटा उण्या भावार्थाचें म्हणून कित्याक इतुलो तेंप जालो वर्सां जालीं जेजू लागीं कोण वायट येता वो दुयेंत येता वो पिडेंत आहलो मनीस येता तो बरो जायन वयतायच. पूण हिंगा सिट्युएशन मातशें दुसरें आहा. मार्ता मारिगे भावा मोदें आनीक जो दुयेंत आहा मातशें सिट्युएशन चड गंभीर आहा. हिंगा मेल्यार लाजार 4 दीस जाले. आनीक कसलो बोरवोसो आनीक हें म्हणटा तें कांय ना. 4 दीस म्हळ्यार मनशाक आनीक कांय ना मुत्री. तर हिंगा मार्ता कितें म्हणटा जेजूक आतां तूं येयन कांय फायदो ना. तर मार्ता म्हणटा आतां मार्ता धांवोन येयली जेजू बोले आनीक मार्तागेन मारी गेलें जाणाय तुमी आनी एक वयर आहा तो बायबलां. मार्ता कुयजनांत रांदून बिजी आहलोली जेजू कितें करपाक खावपाक पिवपाक जेन्ना जेजू तेंगेर विजिटा गेलोलो. ही एक खबर आहा बायबलाचेर. आनीक मारी जेजूच्या लागीं बसोन जेजू गेलें प्रवचन आयकतालें. तेगेली भयण मार्ता गेली. तर जो मनीस देवा गेली थोडे खबर आयकना मार्ताचे भाशेन
आपल्यागेल्या कामां संवसारांत गुल जालो आहा त्या मनशाक संवसारांत आनी कांय बरें येवपाचें ना. तेजे मतींत फकत दुबाव आनीक देव आपल्यागेलें मागणें आयकना हें तेगेलें मतीं आसतलें हें मारता पळय उलयता तेशें कोन्न. तर देवागेले उतरांत आमी येवपाचें आनीक रावपाचें आनीक दुसऱ्यांक शिकोवपाचें भोव म्हत्वाचें. तूं आपण पवित्र जालो, आपण पातक कोना, आपल्याक कोण दुस्मान नाय, आपण आसलोले जाल्यार सगळें भोगशिले हें ल्हान भुरग्यांगेले भाशेन खबर जाली. पूण तूं थंय ओर ल्हान भुरगें जेजूगेली खबर तर दुसऱ्यांक परगोटना. दुसऱ्यांक पळय तेका फ्रेंडां सांगताय वो शेजारी सांगताय तेंगेली बारबोचीं ल्हान भुरगीं बरीं नाय, वो घरांत तेंगेले प्रॉब्लेम आहा. तीं व्हडल्यांक सांगपाक पावनाय म्हणटा सांगपा जायना ल्हान ल्हान भुरगीं तीं एकामेकाक उलयताय आनीक तेंका सांगताय ही खबर. आनीक तीं तेंगेले खबर एशी आयकोताय तेशी भायर सोडून दिताय. ही तुमी म्हणटलीं हे भुरगीं पवित्र तीं कांय केलो ना तेणें वायट केलो ना. तर तेंचेर दुयेंस कितें येताय भुरग्यांचेर? हें माय पाय कोत्ता पाप भुरगीं दिताय जाप. हेजी सोजमणी म्हळ्यार कितें? तुमी पळय कितें कोताय जिवितांत माय पाय तें तीं सगळें दोळ्यान चोयताय तेंगेले तकलेंत तें बोसता काळजां वयता आनीक तेंगेलो आत्मो म्हळ्यार सोल आहा तो सारको हेणें प्रॉस्पर जाता कितें वायट तुमगेले देखीन. माय सोल प्रॉस्पर्स म्हणटाय. जें पळय तूं पळय कितें चोयता, आयकोता, भोगिता तेजेर तुगेलें वायट सगलें निर्मूण जाता तुगेले कुडींत भितर. आनीक हेका म्हणटाय तुजे भितर वायट आत्मो आहा. हांव सदां म्हणटा तुमचे भितर वायट आत्मो आहा हेका लागोन तें. ल्हान भुरगीं देखून 6 म्हयन्या भुरगीं देखून ते देखून पातकां आसोता कित्याक माय पाय पळय पोटां पळय जल्म घेयलोलो ते दिसान तेगेल्या पोटांत सगळें तुमगेलें रिकॉर्ड जालो आहा तेगेले सोलांत ओतम्यांत. ओतमो म्हणटाय आमी इंग्लीश कोंकणीन पूण आसूं हांव सोल म्हणटा इंग्लीशीन. सोलांत तेगेलें सगळें रिकॉर्ड जालो आहा. कित्याक जें माय पाय पळय कोताय तें सगळें तेगेलें फॅमिली पळय घडटा तें रिकॉर्ड जाता. भाव भयण झगडटाय मागीर तें झगडों लागोता एशकोन्न खबर त्यो. तर 1 म्हयन्याच्यान बातिजा दिताय खरो, पूण बातिजा दिन देखून परतून तें भुरगें देवाच्या उतरांत आसना कित्याक माय पायगेली रीत आनीक देख तिची चालू आहा पोन्नेली जेन्ना तें कुसव्यांत रचोन येयलोलें. तर हे मामा डाडा लागोन हीं 6 म्हयन्याचीं वो 1 वर्साचीं देखून भुरगीं इतुली नाटकायन, इतुली कुन्नाटकायन, इतुली जेलसी म्हणटा इंग्लीशीन ती तेंगेल्या भुरग्यांगेल्या जिवितांत भितर सोदता. आनीक तीं म्हाजी शेजऱ्यांक तर भुरग्याक तर बरें केलें ओर एक सोकला 2 शेजऱ्या भुरग्यां उबाली जाल्यार मागीर तुमी जाणाय केसो बोब केसोले घारांत मागीर केसोले बोवाळ जाता ती. त्या ल्हान भुरग्यागेली. तेका चलों जायना ना म्हूण धांवपा जायना पूण तेगेली बोवाळ आख्खें घर हालयता. कित्याक देंवसार तेगेले भितोरी आहा. तर ल्हान भुरगें तुमी म्हणनाकाय पवित्र आहा म्हणून ना. हो तुमगेलो सारको गैर संबंद म्हणटाय तो. तर हिंगा बंद करया फाल्यां कंटिन्यू करचें. थँक यू होली स्पिरीट. आमेन. आतां आमी रोजार करया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांव हें मागणें कोत्तां तुका. मारियो आनीक ताचे फामिलीक, फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिचे फामिलीक, जॅकलीन आनीक ताचे फामिलीक, थिओदोमिरा रोशा आनीक तिचे फामिलीक, कॉलेत आनीक ताचे फामिलीक, जॉन्सी आनीक ताचे फामिलीक, सुकोर आनीक ताचे फामिलीक, हेनरी आनीक ताचे फामिलीक, जेसी आनीक ताचे फामिलीक, पियेदा दिवाज आनीक तिचे फामिलीक, मोरियान आनीक तिचे फामिलीक, जिपोट आनीक ताचे फामिलीक, जोकी आनीक ताचे फामिलीक, क्रिस आनीक ताचे फामिलीक, तशेंच यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताजे फामिलीक सगल्यांक तूं बरे भाशेन राखोन सांबाळून दवर. तुजे आंज बडवे धाडून तांकां वायटांतली निवार, एक्सिडेंट मोन्नांतली तांकां साल्वार कोर. तशेंच कोवीड पिडेंतली तांकां निवारून सांबाळून दवर आनी कोवीड पिडा तांची सोरशिल्ली सारकी पयस कोर. तांची दुयेंसां, अल्सराचें दुयेंस, भिंडाचें दुयेंस, जोऱ्याचें दुयेंस, हार्टाचें दुयेंस, किडनी फेलियर, पॅनक्रिया फेलियर,
डायबेटीक कोलेस्ट्रॉल, तकलेन सुडलें, तकलेन आवड जालें, पिशें जालें, मेंटल जालें तकलेन, हीं सगळीं दुयेंसां तांचे हितून अजाप आनीक मिलाग्रेन बरी करून तांकां सारकी मेकळीं कर आनीक तांचे सगळे सांजे नवे कर आनी ही मिलाग्री पळोवन तीं आपलें जिवीत न्हवसरूंक पावूंक तोयी आदार तांकां तूं कर. तशेंच घरांतले मेंबर जे काम करतात तांकां सगल्यांक तांच्या कामाचेर तूं प्रमोशन दी आनीक पगार वाडय. तांचें काम राखून सांबाळून दवर आनीक जीं कोण नवें काम सोदतात तांकां तांच्या चिंतनाच्या पोरमोणें ताणें पगार चिंतलां ताचे दोबरादान तांकां पगार फावो करून बऱ्यो व्हडले कंपनी तांकां काम फावो कर. तशेंच जे कोण बेकार बसल्यात घरा कोविडाक लागून तांच्यान तूं मन उजवाडाय. तांकां पवित्र जावपाक तूं एक संदी दी. एक नवें बरें काम दिवन पगाराचें जायत्या पगाराचें प्रमोशन वाडोवन तांकां परतून कामाक लावन हें अजाप तांच्या जिवितांत करून तूं तांकां एक संदी दी. तेणी वायट जिवीत सोडून पवित्र जावन जेजूचो वावर ते फुडें व्हरपाक पावूंक. तशेंच तांचीं चिंतना सगल्या गोरेब्याच्या मेंबरांतलीं सगळीं चिंतना तूं शांती पावय आनीक तांचें जिवीत फुलां भरीत रशरशीत परमळीत तांचें जिवीत तूं ह्या संवसारांत कर म्हूण ही सगळीं मागणी तुका करता हांव सर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन.